रिजर्वेशन जालें थंयसून सुरवात जाली. सुरवात जर रिजर्वेशन करता जाल्यार सगळ्या आमदारांक एका तेका घेवन बसून करपाक जाय. जो रिजर्वेशन तो पैंगणकर आहा जावं तारीक थॉमस आहा गायडलायन फॉलो करून करपाक जाय आसलें. तुजेर इनजस्टीस जाला तूं वगी कित्याक रावतलो? काल्लूसान आतांच न्हू, काल्लूस डे वनान काल्लूसान आवाज सुरू केला की हे जाला ते प्रॉपर न्हू म्हणून. तेका सगळे काडून लेडीज घालून दिला, 12तले 6 लेडीज. कोण वगी रावतलो? मोविन गुदिनोकूय तेच केला. म्हणून तेंच्यांनी सुरवात केली हांगासून, म्हणून तेंच्यांनी आपलें मत मांडलें. अशें न्हू की झगडी केली. झगडी करूंक ना. मतभेद असतात खंय बसलो जाल्यार, राजकीय क्षेत्र आसूं ते सामाजीक आसूं जावं स्पोर्ट्स आसूं क्रीडा आसूं, मतभेद असतात एक प्लेयराक घेवन आनी कितें जाल्यार तेणें आपलें मत मांडलां. त्या मताक उत्तर दितना सारके पर्यंत उत्तर दिवंक जाय न्हू. न्याय करपाक तूं न्याय देंवता न्हू. तूं समस्या जाल्यार तेणें समाधान करपाक जाय. इलेक्शनाक मिटींग घेता आनी कितें घेता जाल्यार ताका काही प्रश्न विचारले जाल्यार आमचो आमदार शेखर कडपकर कोण काय विचारता. शेखर कडपकर काही लोकांक विचारलो कोण, एक दोग जाण म्हणपाक लागले कितें तरी. आमदार म्हणपाक लागलो मिनिस्टर आहा शेखर कडपकर बीजेपी, मोविनाचो बीजेपी, दाबोलेचो बीजेपी. आनी मोविनाक खंय खूब खाज आहा. मोविन एक राजा मनीस कसो हांव तुका सांगता की स्वता तो बसोन आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें काम करपाचें तें करता. 6 वेळा आमदार जाला, खुबदां मंत्री जाला आनी आतां तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा. आमचे सड्या वयले जावं आनी खंयचे कोणाक ट्रान्सपोर्टाक ताणें त्रास केला काय विचार कोणाय केन्ना करूंक ना. कित्याक तो केन्नाच करना. उरला कितें पार्टी काय जे जाला कितें ते शर्मेची आनी लाजिरवाणी गजाल जावना. सुप्रीम कोर्टान, हाय कोर्टान स्टे दिल्ली, सुप्रीम कोर्टान भायर उडयले. पार्टी येदी व्हडली भारतीय जनता पार्टी कडेन एज्युकेटेड मनीस ना. एज्युकेटेड मनशांचे, एज्युकेटेड जे शिकलेल्या लोकांचे एडवायस घेवंक ना हांगासर. हांगा आपल्या भाशेन आपली बुद्धी चलयली आनी रिजर्वेशन केलें. तेंचे एडवायस घेवन जर रिजर्वेशन केल्ले जाल्यार आयज ही परिस्थिती येवची नासली. इतक्यान इलेक्शनूय जावन वयता आसलें. इतक्यान कोण नगरसेवक आसता आसलो. हे दुखली धकल स्टार्ट गाडी चालू जाय तितके. तुजे दोगूय आमदार काल्लूस आल्वेजा आनी मोविन गुदिनो ते सांगता एका काडा काल्लूस म्हणटा मंत्री पदासून. आमीच म्हणना, तुजो कलीग म्हणटा आनी तूं तांकां असली भाशा वापरता. तेणें तुका क्वेश्चन विचारला. काल्लूस आल्वेडाक म्युन्सिपाल्टीची प्रॉपर नॉलेज आहा. 3 टायम नगरसेवक तो, हांव आसलो 2 टायम तेच्या वांगडा. ताका एकट्याकूच घेवन बसलेलो. सिक्वन्स वायज हे वॉर्ड रिजर्वेशन वेवस्थीतपणे करून दिता आसलो. एक DMA तारीक थॉमस येयलो, ताका सांगलें ताणें अशें जायना, ताका काडलो, दुसऱ्या काडलो. हे कितें अशा तरेन सरकार चलता. जाल्यार आमकां प्रमोद सावंत आनी तेचे वांगडी जे कलीग आहा, कॅबिनेट मिनिस्टर आहा, सगळ्यांक तांकां विनंती आहा कितें आहा तें बऱ्या भाशेन करा. बेश्टे अन्याय केलो जाल्यार आयज पयलीं भाशेन दीस उरलेले ना. आयज लोकां कडेन सगळे लोक हुशार जाला. आयज वॉट्सॅप, फेसबूक आनी गुगल मारले जाल्यार सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटा. जाल्यार म्हाका एकूच विनंती आहा की मिलिंद नायकाक जर नगरसेवकाची इतकी आवड आहा, इतको गली गलीन भोंवपाचो आहा जाल्यार तेणें तें मंत्रीपद रिजायन दिवचें आनी वॉर्ड नंबराक 2 बसचो. हांव आनी बसना, ताका निवडून हाडया आनी नगरसेवक म्हणून म्युन्सिपाल्टीन धाडया.